काँग्रेसीतल्या फुटीरवादी आमदाराविशीं अपात्रता याचिका दाखल करून लेगीत सुनावणी घेवपाक कळाव केल्ल्यान काँग्रेसीचे फुडारी गिरीश चोडणकर हांणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्ली। ह्या याचिकेच्या फाटभुंयेर 8 आमदारां सयत सभापती रमेश तवडकर हांकां सर्वोच्च न्यायालयान नोटिश्यो काडल्यात। तशेंच डिसेंबर म्हयन्याच्या पयल्या सप्तका मेरेन ह्या नोटिशींक जाप दिवपाची मुजत दिल्या। ह्या मुजतीन वाड जावची अशें ह्या वेळार न्यायालयान आदेशात म्हणलां। Today, Mr. Girish Chodhankar's petition was listed before the Honorable Supreme Court, seeking directions to the Speaker, Goa Legislative Assembly, to decide disqualification petitions, pending disqualification petitions in respect of 8 MLAs who had defected from the Indian National Congress to the BJP in the month of September 2022. The matter was listed before a 2-judge bench of the Supreme Court, and arguments were led by Dr. Abhishek Manu Singhvi, learned senior advocate. Dr. Singhvi primarily argued that the Speaker had failed to perform its constitutional mandate of deciding disqualification petitions in a time-bound manner and with promptitude. In fact, the Speaker had kept the same pending for more than 11 months now, as the disqualification petitions filed by Mr. Girish Chodhankar dates back to November 2022. Dr. Singhvi therefore sought a proper roadmap from the Honorable Speaker, and sought directions to decide the same in a time-bound manner. The Honorable Supreme Court was pleased to issue notice to the Honorable Speaker and 8 defecting MLAs and sought responses from the same in this regard. Yes, petition disqualification petition आहे जवळजवळ 11 महिने पहिली स्पीकरावर मुखार घातलेले की हे आमचे 8 जे आमदार गेल्याक ते तेंगेलो जो मर्जर आसा तो इल्लीगल आसा। ओके। कारण फक्त आमदार 2/3 एक जाऊन पार्टी खंयची मर्ज जावपाक शकना। आमची पार्टी ही नॅशनल पार्टी म्हणून तेंगेले मर्जर आसा ते इल्लीगल आसा म्हणून ते डिस्क्वॉलिफाय जाता। सो स्पीकरान 11 महिने जाले अजूनही माझ्या डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशनाचेर नोटीस सुद्धा इश्यू केली ना। आनीक ह्या कारणान जो सुप्रीम कोर्टान गायडलायन्स दिल्लो आसा, डायरेक्शन दिल्ले आसा की 3 महिन्या भितर पिटिशन कंप्लीट करपाक जाय, डिस्पोज करपाक जाय। ते स्पीकरान केल्ले ना। तेजे नंतर हांव हायकोर्टान गेलो। हायकोर्टानी स्पीकराक सांगले तूं ते बेगीन कर म्हणून। स्पीकरान अफिडावीट दिली हायकोर्टान की आपूण ते एक्सपिडियसली डिस्पोज करतलो म्हणून। तेजे नंतरूय बीन कांयच रिस्पॉन्स ना। ते पळोवन हांवें सुप्रीम कोर्टा कडेन पिटिशन फायल केले आणि त्याच्या नंतर हॉनरेबल सुप्रीम कोर्टान स्पीकराक आनी 8 जे डिफेक्ट जाल्ले काँग्रेसचे आमदार आशिल्ले तांकां नोटिसी इश्यू केल्याक आनी चड करून ते 1 तारखेक टेंटेटिवली 1 डिसेंबराक ते फिक्स केल्ले आसा। आनी ताजे पयलीं ह्या 8 आमदारांनी स्पीकराक तेजे रिप्लाय फायल करपाक पडटलो। आमच्या लॉयरान जो आमचो सिनियर काउन्सिल आसा एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी हांणी आर्ग्युमेंट करता आसतना सांगले की स्पीकर हे डिले करीत आसा आनी आतां स्पीकराक एक तर डायरेक्टीव दिवची नाल्यार स्पीकरा कडल्यान शेड्यूल मागून घेवचो की माझे हे डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन जे मुखार आसा ते तो केन्ना मेरेन डिस्पोज करतलो।